म्हजे फुडार आसा एक खोडेगांव सोशल वर्कर, तसोच एक रोमी मोगी चिंचोणी गांवचो बाब सिरील लयतांव. बाब सिरील, ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें 2 रेझोल्युशनां ड्राफ्ट करून आमचे MLA लागीं दिल्यात. तेणी ही रेझोल्युशनां असेंब्लीन मांडूंक. पयलें रेझोल्युशन जावन आसा रोमी लिपी आमचे भुरग्यांक इस्कॉलांनी शिकोवंक. तर तुजेर हाचें मत कितें? खरें म्हळ्यार पयलें आतां कोंकणी लागून तेजो इश्यू जालो. कोंकणी आमगे भास ही कोंकणी हेका लागून आमगे भास आमगे दिश्ट आनी त्या कारणान आमगे एकलो सर्गेस फुलरेन वाज ताणें बाळ्यान जीव सोडलो हेका लागून आमगे भासे लागून तेजो झगडले. पूण जेन्ना रेझोल्युशन घेता आसतना राणेन आमकां चिकन केलें. आमी देवनागरीचे एगेन्स्ट न्हू, पूण रोमी आमकां जायी. आनी कित्याक जायी? मायनॉरिटी जाय ते आमकां डिफिकल्ट जाता. मायनॉरिटी भुरग्यांक आज इस्कलांत देवनागरी स्कीम केल्या. हांव म्हणल्यार देव इस्कलां भुरग्यां पळय देवनागरी केल्या ती रोमी कोची. कित्याक रोमी एकदम इजी घेवपाक. देवनागरी भास हांव एगेन्स्ट न्हू, एलोंग विथ देवनागरी रोमी कोची. आनी कारण कितें? देवनागरी म्हणटा ती फकत इंडियेंत चलता. रोमी भास आख्या वर्ल्डात चलता. सगल्यांक ते वाचूंक कळटा. कित्याक म्हाका एक प्रूफ आहा. एक जायत वर्सां म्हाका एक फॉरेनर एक मोबायल मेळ्ळी आनी म्हाका अशें करून उलोवप जालें आनी हांवें ताका देव बरो दीस म्हणून ताका हें केलो. त्या म्हणून लागलें देव बरो दीस म्हणजे कितें? हांवें म्हणलें देव बरो दीस म्हणलें गूड मॉर्निंग आनी ताका हांवें बरोवन दिलें. तेणें तें आचिल्लें पूण मिनींग नको. आसूं जाता आख्या वर्ल्डा आसूं जाता. रोमी देवनागरी आसूं जायना. देवनागरी ओन्ली इन इंडिया. देखून हांव मागतां आमी खरें म्हळ्यार वी आर नॉट एगेन्स्ट देवनागरी. आमकां देवनागरी बराबर रोमी घेवची. कित्याक आज आमगे मायनॉरिटी भुरग्यांक इस्कलां इतली डिफिकल्ट जाता. कित्याक हांव पयलो ट्युशन घेतालो आनी ट्युशन घेता आसतना ताका जाय तें आडखळ येता. आनी पयर म्हाका जायती आडखळ आयकलें. पयर गव्हर्मेंटा टिचर हें आसलें इंटरव्यू आसली आनी ती इंटरव्यू रिटन टेस्ट दिलो. रिटन हें दिले तेन्ना रिटन एग्जाम दिले तेन्ना मायनॉरिटी भुरग्यां शिकवली स्टुडंट टिचर मातशें घुसपल्यो. कित्याक देवनागरी ताका बरोवपा जायना. देवनागरी ताका वाचूंक जायना. सो ती हें जावपा जायना. देखून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी हे 40 MLA कडेन मागता वी आर नॉट एगेन्स्ट देवनागरी. तेच बराबर ही तुमी रोमी दिवची. कित्याक रोमी सगल्याक कोणाचें आसूं जाता. मिनींग उडयता हाजे वर्ल्डा चलता. देखून आमगे भुरग्यांक आगे इस्कलां शिकोवची तेमी रोमीन शिकोवचें कोंकणी. ही म्हणजे मागणी. तशेंच 1992 इंडियेच्या सरकारान मायनॉरिटी कमिशन घडोवन हाडचें म्हणून सगळे स्टेटीक सांगलेलें. पूण 33 वर्सां जालीं हे आमचे स्टेटीन आजून हे मायनॉरिटी कमिशन बील घडून एस्टॅब्लीश जावंक ना. BJP 2012 तें पास केल्लेलें हें लेजिस्लेशन, बट तेमी तें भितर एबिएसान दवरलेलें आसा. सो तुजें हाचेर मत कितें? हांव मागता तें पयलीं मांडून तो रिजर्व केलां तें आतां वयर काडून तें एसेंब्लीक 40 MLA को मागता तें हांगेलें पास करचें म्हणून. कित्याक हिंगा हें जावपा नाका, डिफरंस जावपा नाका. मायनॉरिटी आहाय ते आतां आमगेले भुरग्यां सोडतूं आमची बारा म्हणजे जे आहाय ते जाय ते आमी चिटी बरयताले कोंकणी. म्हणजे मोगाल पाय मागता तुका बरी सावय आनी हें जायते. आयज तें ना. आयज तेंकां आसूं कोणा टीव्हीचे न्यूज येता देवनागरी दिता. अरे रोमीन दियाय मरे न्यूज. आनी देवनागरीचे आमी एगेन्स्ट ना. पूण इक्वल तुमी रोमी कोचे आनी आमगे मायनॉरिटी स्टुडंटाक ही इजी कोचें. ही म्हजी मागणी. देव बरें करूं. सिरील, थँक्यू वेरी मच.